वास्को न्यू वाडे आशिल्ली उदकाची टाकी फाटलो कितलोसोच काळ जालो नितळ केल्ली ना। ह्या टाकयेची नितळसाण करची म्हण मागणी थळावे करतात। वास्को न्यू वाडे हांगसर सुमार 100 घरां सदच्या वापरा खातीर ह्या टाकयेचें उदक वापरतात, पूण ह्या उदकाच्या टाकयेची स्थिती पळयल्यार हें उदक पिवपाच्या लायकीचें ना। फाटलीं 4-5 वर्सां जालीं ही टाकी निवळ केल्ली ना। उदकाच्या टाकयेचें धाकणें कळमेलां। पावसांत हाचें कळमेचें उदक टाकयेंत रिगता म्हण थळावे सांगतात। सगळी ओपन आसा, कांयच ना। थंय एक धाकणें जेन्ना धाकणें कलमेलें आसा, भितर शिडी आसा पळय ती सुद्दां कलमेल्ली आसा, प्रत्यक्ष दोळ्यान पळयलां। आनी तें तांबडें उदक जावन तेंच आमच्या घरांनी पावता। कळमेचें उदक हें घरान आसता, तें आमी पिवपाचें। म्हटल्यार पळया आतां कशें कितें चल्लां तें। कांय सेफ्टी हिंगा ना। ते चेंबराची धाकणी आहात पळय ती तर सारकी करची आनी ताका वेवस्थीत लॉक बी मारून तो सिस्टम करचो, कित्याक फाल्यां हिंगा भितर सोदतलो कोणूच आनी कितें तर घायलें आनी सगळ्यांक आमच्या न्यू वाडेकारांक हें उदक तर पावलें जाल्यार सगळीं भुरगीं तशेंच आमी कितें बी जावंक शकता व्हडलो कावज। गांवांत दुयेंसां पसरूची न्हय ह्या भिरांतेन उदकाची टाकी निवळ करची म्हण मागणी थळावे लोक करतात। हांगासर सगळें टाकयेचें झाकण उगडें आसा आनी सगळें कलमेल्लें आसा भितर। तेन्ना तें उदक पावसाचें उदक भितर वयता आनी तें उदक आमी आमच्या भुरग्यांक जर कितें रोग जालो जाल्यार ताका कोण जबाबदार आसा? तेका लागून तुमी हांगासर येवन ती चवकशी करची आनी तें पळोवचें आनी तुमी फुडें कितें तो विचार करचो। पानी साफ है? पानी नहीं, साफ नहीं, सगळं खदूळ येते, सगळं कचरा कपडा घालून बांधायला पाहिजे। आम्हाला बांधून आम्ही पाणी भरतो। ते पण पाणी लवकर जाते, 3ला पाणी येते, 5:30-6ला म्हणजे पाणी जाते। तशेंच दर 6 म्हयन्यांनी ह्या टाकयेची नितळसाण करपाची गरज आसा गांवचे लोक उलयतात। गव्हर्मेंट कितें करता कांय खबर ना। कशें करून तें मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी हें काम मातशें बेगिना मातशें क्लीन करून घेवचें। ताका लागून आमी आमच्या कॉन्सलर आमच्या गौरेशा लागीं मागलां की कितें तर तूं फुडें सर आनी कितें तर कर म्हणून हेचो उपाय। ह्या टाकयेत सुमार पांयभर माती दाटल्या। हें उदक मनशाक पिवपाच्या लायकीचें ना। PWD खात्यान ह्या विशयांत बेगिना लक्ष घालून योग्य तोडगो काडचो म्हण कावन्सिलर गौरीश मार्दोळकार उलयला। इन्स्पेक्शनाक गेल्या हे 2 टाकी आहा, हितूनसून आमकां न्यू वाडे आख्खें उदक सप्लाय जाता। उदक लेस म्हण हांव बेश्टे इन्स्पेक्शनाक गेल्लो जाल्यार पळय जाल्यार वयर टाकयेन येवन पळय जाल्यार हे धाकण्याची हालत पळय, हे धाकण्याची हालत पळय। तितून सगळें पावसाचें उदक भितर येता। आम भितर देंवोन पळयलो जाल्यार तितून पांयभर माती आहा, 1 ट्रक सुमार माती आहा भितर, ती क्लीन जावंक ना। म्हाका दिसता लास्ट 4-5 वर्सां दिसता म्हाका ती क्लीनूच जावंक ना दोनी टाकयो। आनी ह्याच टाकयेचें उदक आमी वयर ह्या व्हडले टाकयेन सप्लाय करता आनी मागीर आमकां आमचे गड्डोर घरान सप्लाय जाता। हांव मागता हे PWDचे कोण इंजिनियर आहा, JE आहा, तांकां इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवन हे आमचे दोनी टाके साफ करचे आनी आमकां उदीक बरे भशेन सप्लाय करचें। हेका पयल्यार हेका कळम जालेलें कळमेचें उदीक आमी पितात, थोडे लोक फिल्टर करता आसतले, थोडे गरम करता आसतले, पूण हे इनहायजेनीक सारकें उदक सारकें लोकांक सप्लाय जाता। हांव मागता बरें क्लीन वॉटर दिया लोकांक। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा।